तुम्ही जर आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो वारसो फुडें व्हरपाक सोदतात जाल्यार ताणें रद्द केल्लो मरीना प्रकल्प कसो कितें फुडें व्हरतात? नावशीचो नुस्तें वेवसायी संजय फातर्पेकारान भाजपा सरकाराक प्रश्न विचारला। मरीना प्रकल्पाक चालना दिवपाचे सरकाराचे कृतीचो ताणें निशेध उक्तायला। भाजपा फुडारी रामराव वाघ आनी समाजीक वावुरप्यांनी सोमार दिसा पणजेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विकास गावणेकाराची भेट घेवन 2 नोव्हेंबराक जावपाशिल्ली मरीना प्रकल्पावेली नियोजीत जनसुनावणी रद्द करची अशी मागणी केली। तांकां हो प्रकल्प पुरायपणान भायर आयल्लो जाय, तशें केलें ना जाल्यार उपोशण करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। पळयात। जेन्ना आमचो एक्स CM मनोहर भाई हेणी जेन्ना हो प्रोजेक्ट कॅन्सील केलो आनी आयज तुमी तेज्या पावलांचेर चलता, कित्याक तेज्या पावलांचेर चलता म्हण इतक्यान तुमकां सांगता हांव, जेन्ना तुमी तेजी समाधी एक 10 कोटी मोडून बांदूंक शकता जाल्यार हो प्रोजेक्ट बंद तेणी केल्या उपरांत आतां तुमकां कित्याक जावो? शेतकाराक अधिकार आसता त्या शेताचेर, हें शेत आपलें म्हणून। जेन्ना नुस्तेकार आपले दर्यार व्हरून नुस्तें मारतात तेन्ना कोणाक रायट आहा? नुस्तेकारांक रायट आहा काय कोणाक दुसऱ्यांक रायट आहा? रायट फक्त आहा नुस्तेकारांक आपलो दर्या म्हणपाक। आमकां अशें आश्वासन मेळिल्लें की कलेक्टरा कडेन डिस्कशन करून ह्या पब्लीक हियरिंगाचें जें कितें डिसिजन आसा तें कळटलें, पूण आजून मेरेन आमकां हें डिसिजन कांयच कळलेलें ना। म्हणून आज लोक आनी आमी सगळे कलेक्टरा कडेन आयिल्ले, पूण आजून कलेक्टरा कडेनूय अशी कांयच इन्फॉर्मेशन ना की हो प्रोजेक्ट जी पब्लीक हियरिंग आसा ती पोस्टपोन जातली। आमी तांकां रिक्वेस्ट केला, प्रत्येकान आपलें म्हणणें तांकां सांगलां आनी जर हो कॅन्सल जायना जाल्यार फुडें कितें गंभीर परिणाम जातले ताजीय कल्पना दिल्या। कलेक्टरान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण तुमचें हें जें आज तुमी कितें जें म्हणणें आसा तें सरकारा मेरेन पावयता। आमी तांकां सांगलां की बेगिनात बेगीन जो कितें निर्णय आसा तो तुमी आमकां सांगचो, तशें करतकच आमी आमची मुखार जी कितें एक्शन आसा ती करपाक मोकळे जातले। आमदारांनी आमकां काल का पयर सांगलें की मिटींग बीन करपाची हें करनाका, कित्याक आमी ऑलरेडी जाले फायनल, आयज सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां सकाळीं तो अनाउन्समेंट करतलो CM म्हणून, हें आमकां वर्डिंग्स आसा अशें। पूण जाला कितें सद्या प्रेजेंटली सिच्युएशन पळोवन मिटींग आमचो जो प्लॅन करता तेच्या पयलीं एक दीस पयलीं मिटींगे आपयता, म्हणल्यार कितें तो मोमेंटम ब्रेक डावन करपाक। दीस शूड बी अ वॉर्निंग बेल फॉर द गव्हर्मेंट दॅट पीपल आर नॉट गोईंग टू बॅकस्टेप। आयज आमी क्लियर इंडिकेशन दिला की आयज तर आजचो एक दीस आहा तांकां की आयज हें सुद्दां सांगलें आमी तुमी आमकां ऑफिशियल लेटर दिया की कॅन्सल जालें म्हणून फाल्यां पब्लीक मिटींग आमी करिना। हें सुद्दां रिक्वेशन फाल्यांच्यान जे मोमेंट स्टार्ट जातलो इट इज गोईंग टू बी द वर्स्ट। आमी आमचो जीव सुद्दां गेल्यार, आमी गांवकार जीव सुद्दां गेल्यार आमी रेडी आसा, पूण हो हियरिंग करूंक दिवचो ना म्हणल्यार दिवचो ना। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।